पयशे मेळटात म्हणून गोंयच्यो जमनी विकूं नाकात। पिकावळीच्या जमनीत शेतां रोयात, नाल्लाची भाटां, आंबे तशेंच हेर पिकावळीचें उत्पन्न घेवन जमनी सांबाळात। तशेंच सैमीक उदकाचे स्रोत लेगीत सांबाळात। गोंयची दिल्ली करपाची गरज ना। गोंय आमचें आसा तशेंच बरें आसा अशें विधान शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी केलां। आमचे गोंयकारांनी आमची जी जमीन आसा ती जमीन सांबाळपाक जाय, रोवपाक जाय। गोवोरमेंटाचें कितें आसा आमची जे फॅसिलिटी आसा, कितें तुमकां जाय हे सवलती कशी जाय ते आज आमकां डायरेक्टर आसा, आमचे एकदम डायरेक्टर आसा, तेजे वांगडी आसा, सगळे बरे तरेन काम करतात। आनीक जी शेती गोंयची वाडची, बाकीची शेतां बरोबर आंब्याची झाडां, माडांची झाडां सगळे तरेची वाडची आनी ते झाड ते आनी तेजेर खूबशे इन्कम आमी करूं शकता। आयज आमकां सगळे भायल्यान येता, भायल्यान सगळे तेजे आंबे येता आनी कितें जाता आनी गोंयांत आमची बरी जमीन आसा आनी ते आमी खंय म्हणल्यार माड, कोकोनट तशेंच बाकीचे झाडां आसात जावं आंब्याची, हे सगळे तरेची झाडां जी आसा ती जे आसा आमगे इन्कम ते वेळार सुद्दां लोकांनी शेतां करून जी आयज दिसता ती आमी सांबाळून दवरपाक जाय। कित्याक आमी फुडें जे आयज आमी अन्नाचो फूड डे, जेवणाचो दीस, आमकां जेवण मेळपाक जाय। केन्ना तुमी मिसा पासून वयता आसतले, बदले सांगता आसतले, मेन आमकां जेवण, अन्न जगपाक जाय, उदक जगपाक जाय। म्हणजे आमी थंय केले सगळे तरेनी आनी गोंयकारांनी सगळ्यांनी केले आनी आमी जास्तीत जास्त आमचे जमनी ज्यो आसा सांबाळून दवरपाक जाय। कित्याक नाल्यार आमचे जर हांगसर दिल्ली जालें जायत आमकां खंय तरी वयचें पडटलें। म्हणून आमी सांबाळून दवरुया की आमच्यो जमनी कितले त्रास जावं सांबाळून दवरुया। झाडां सगळे तरेची आमी रोवया, जे कितले जाता सवलती जाय, कितें जाय स्किमी आमचे डायरेक्टर आसा, मार्गदर्शन करपाक फादर आसा, आमचे सरपंच हे आसतात, आमदार आसा, आपले एवढे आमदार एवढे, म्हणजे हे सगळे तरेचे आमी करतात। ती गोवोरमेंटाचे कितें आसा, तुमचे पयशे तुमचे पर्यंत पावोवपाक जाय। तुमचे पयशे तुमी वचून पंचायती बसू शकता, सगळे जिल्हा बसू शकता, जावं असेंब्ली किंवा पार्लमेंटाक, ताका लागून तुमी आमकां निवडून करतात की तुमचे पयशे ते आमी खंयचे हितून वयचे, कशे तुमचे पर्यंत पावोवचे, ते आमचें काम। तेका खूब बरें दिसलें की आमचे गोंयकार भाव शेत रोवपाक फुडें सरता, आमचे जागे आमचे जाणटेल्यांनी ते सांबाळून दवरल्या, ते आज खंय तरी पेटेड जायत आसा, खंय तरी एन्क्रोचमेंट जाता, खंय तरी तेजें कन्वर्शन जाता। हें करपा नाका खातीर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खुबशे शेतकारांक हेल्प करपाक, तांकां सबसिडी दिवपाक प्रयत्न करता।